नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. सांग्या शेळपे शॉक लागून कामगाराक मरण आयिल्ल्या प्रकरणात वीज खात्याचे कनिष्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव केला दाखल. पणजेच्या पाटो हांगाच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुरायपणान दवरला प्रशासकीय नियंत्रण. मजगती विरेशान खोलकाराच्या आरोपांक जाप दीत खोलकार हो पक्षाचो संस्थापक वांगडी न्हय असो केला दावो. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस फाटल्या 4 वर्सात ग्रामसभाकडेन करता दुर्लक्ष. थळाव्यांनी सणसणीत आरोप करीत आमदाराच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय अशें म्हणत घालो बहिष्कार. केप्या देवसा वाठारात गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा जालें व्हड आंदोलन. संबंधितांचेर करची खर कारवाय. आंदोलन करप्यांनी मागणी केली जाल्यार ध्यान फाउंडेशन जामावलीच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप आसा चुकीचो थळाव्यांचो दावो. आयतारा बांदोडा वाठारांतली तापली ग्रामसभा. फर्मागुडी येवपी आयआयटीक आनी 39A ग्रामसभेत घेतलो थाराव. तशेंच वेगवेगळ्या विशयांचेर जाली चर्चा. बेताळभाटी सनसेट दर्यावेळेर एक नुस्तेमारी बोट उमथली. बोटीत आशिल्ल्या 11 जाणांक सुखरूप पावटावपाक दृष्टी लायफ गार्डाक आयले येस. आता पळयात खबरो विस्तारान. सांगे शेळपे 25 जुलयाक विजेचो खांब बदलतना उच्च दाब्याच्या वायरीक स्पर्श जाल्ल्यान एका कामगाराक शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयिल्लें. तशेंच हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. हे फाटभुंयेर मंत्री तशेंच थळावे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या प्रकाराविशीं खोलायेन चवकशी करून दोशींचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वीज खात्याकडेन केली. उपरांत ह्या प्रकरणा खाला वीज खात्याचे कनिष्ठ अभियंत्या सयत कंत्राटदाराचेर पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कनिष्ठ अभियंत्याच्या निश्काळजीपणाक लागून ही घडणूक घडली अशी माहिती पुलीस तपासा उपरांत मुखार आयल्या. आरजेपी भितर अंतर्गत वाद चड खर जाला. पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला. पक्षाचे कागदपत्र, अर्थीक नोंदी, डिजिटल डेटा आनी हेर मालमत्तेचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आनी फुडले आदेश ये मेरेन अनधिकृत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या अशें तांणी स्पश्ट केलां. मजगती विरेश बोरकारान खोलकाराच्या आरोपांक जाप दितना खोलकार हो पक्षाचो संस्थापक वांगडी न्हय असो दावो केला. पक्षातले कांय निर्णय योग्य प्रक्रिया करिनासतना घेतात अशी कागाळ संस्थापक वांगड्यांनी आपल्या कडेन केल्या उपरांत आपण हे पावल उबारले अशें बोरकार हांणी सांगलें. लोकांमदीं गैरसमज निर्माण करपाक शकता अशी विधानां टाळची अशें आवाहन विरेशान खोलकाराक केलां. तशेंच बोरकारान अलायन्साचेरय उलोवप केलें. तुवें नोटीस मारला आरजीपी ऑफिसाचे भायर, सो कितें रायट्स तुजे कडेन सगळे येयला काय कशें कितें? पळय हांवें पळयच्या दिसा ऑलरेडी नोटीस आवट केल्ली आनी सगळ्यांक नोटीस धाडिल्ली आनी जे आदलीचे ऑफिस बेरर जे आसा त्या आदलीच्या ऑफिस बेरांकूय ह्यो नोटीस सर्व केल्ल्यो आसा. सस्पेन्शनाची नोटीस सर्व केल्ली आसा. सगळें डॉक्युमेंटेशन आसा तें हँड ओवर करचें म्हणून सांगलेलें आसा. पण अजून पर्यंत म्हाका जावंक ना. 2 दीस फाट पयली आनी काल आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस थंय मारलेली आसा, ऑर्डर मारलेली आसा की सगळें तुमी हँड ओवर करचें म्हणून. आनी हें करपाचें कारण कितें आसा कित्याक त्याच दिसा जेन्ना हें सगळें जालें त्याच दिसा बँकेंतल्यान थोडो अमावंट जो आसा तो विड्रॉन जालो. सो जी ऑथॉरिटीज तांकां सद्याक तरी ना. जो विड्रॉ जाला ताका लागून हें आमकां करचें पडलें. हांव मागता सगळ्यां कडेन की हें जे सद्याक आमी हें करपाक सोदता तितून सगळ्यांनी सारकें रावचें. कित्याक एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आमी जो स्टेप घेतलेलो आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमी करता. हांगा कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन सगळ्यांनी करपाची गरज आसा.
कोणी खंयच्या खंय उलयता आसतना सारखे शिस्तीन उलोवपाचें हे सगळ्यां कडेन मागणी करता आनी आमचें कितें आसा आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की विदीन 45 डेज जे आमचें इलेक्शन आसा तें आमी इलेक्शन करून फुडलो प्रोसिजर व्हरतले म्हणून अजय खोडकर म्हणटा की तुका कांयच रायट ना म्हणटा ज्या तरेन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट फळ घोशीत म्हणटा ते पेपर पयलींचे आनी तेजे मागीर आनी पेपर हे करून तेजे प्रमाणे तूं जायना म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट पळय ताका खबर ना की पार्टी रजिस्ट्रेशन करता आसतना आमी येतले आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा आमकां A to Z कशी पार्टी रजिस्टर जाल्या कितें जाल्या आनी कितलो आमकां त्रास लागला जेन्ना पार्टी रजिस्टर करता तेन्ना आमकां सगळें खबर आसलें आतां तो कितें उलयता आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयता कितें उलयता तें ताका खबर कित्याक तो सगळें मिक्स भाजी केल्ली आसा सो अशी मिक्स भाजी करची न्हू हांव ताका परत एकदां मागणी करता तुमच्या माध्यमातून कित्याक हांवें ऑलरेडी नोटीस धाडल्या पूण म्हाका आजून पर्यंत तेंची कांय रिप्लाय येयल्ली ना सो तेंच्या माध्यमांतून आमी फाल्यांच्या दिसा आमी जो डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेंचे मेंबर्स कोण आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचे तेवूय आउट करतले आनी तेणेन डिसिप्लिनरी कमिटीन आपणाचो कितें प्रश्न आसा कितें मान्य आसा त्यो तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीन उलोवच्यो आनी आपणाचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें तुमच्या पार्टीच्या भितर सारकें ना जाल्यार अलायन्सीचे टॉक्स फुडें कशे वयतले ना ऑलरेडी म्हाका फोन कॉल्स येयल्ले आसा आनी कालूय एक ओवरऑल जे गोवा प्रायोरिटी म्हणून तेंच्यांनी म्हाका मेमोरेंडम दिल्लें आसा की एलायन्स जावपाची गरज आसा युनिटीन आमी वचपाक जाय म्हणून आनी सगळे पक्षाचे नेतृत्व जे आसा ते कॉर्डिनेट करता कॉलूय केल्ले आसा म्हाका सो हांव तेंचे कडेन कितें आसा त्या भशेन हांव उलयतलो आनी आमचे पार्टी कडेन पयलीं कित्याक आसा आमचे जे पार्टीचे सगळे हें आसा ऑर्गनायजेशन आसा तें सद्याक दाव्यार घालपाक जाय आफ्टर दॅट वॉट एवर टॉक्स आसा आमी वी आर ओपन फॉर एलायन्स हें आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा आनी ते टॉक्स जे आसा ते आफ्टर दॅट आमी चालू करतले गिरीश चोडणकर बीन तुमकां मेळ्ळो ऑलरेडी तेणेन फोन कॉलाचेर हांव उलयल्लो आसा तेंचे कडेन तेणेंनी म्हाका फोन मारलेलो आनी काल तेजो वाडदीस जालो ताका तुमच्या माध्यमातून बिलेटेड हॅपी बर्थडे थँक्यू चिमला ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर वातावरण गरम जालें नियोजीत ग्रामसभा वेळार जावंक ना असो आरोप करून थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायली म्हजे घर येवजणे खाला गोंयांत बेकायदेशीर थारायल्ल्या घरांचे नियमितीकरण करपाचो प्रस्न चिंबळ ग्रामसभेत उबो जालो मजगती ग्रामसभेत हाजीर आशिल्ल्या थळाव्यांनी आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस फाटल्या 4 वर्सांत ग्रामसभा कडेन दुर्लक्ष करून गांवच्या लोकांचो अपमान केला असो आरोप करून एकमतान थाराव संमत केलो आमदारांच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय असोय ग्रामसभेत थळाव्यांनी निर्णय घेत बहिष्कार घालो पळय आयज जी ग्रामसभा आली अर्जंट ग्रामसभा जी मेन अर्जंट जाल्ली ती 2 महिन्यांनी सरपंचांनी ग्रामसभा घेतलेली आहा सो ते तितून मेन मुद्दो आलो तो आमचो युनिटी मॉल आणि ते प्रोजेक्ट सायट आहा ती तयार लेखाची ती तेका लागून आमी दारेर धरले पंचायती की तुमचे कडेन 1.5 कोटी सुमार फंड आहा जो GTDCचो ते तुम्ही यूज कित्याक करिना आणि इतलो टायम तुम्ही कित्याक काडटा कित्याक आमी कलेक्टर कडेन आंदोलन केले परत जे आमकां बॅटल करची पडटा म्हणून आमी रेजोल्युशन पास केला की बेगीच्या बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून सरपंचान सांगला फाल्यां त्यांची बोर्ड फोर्टनायट मिटींग आहा बुधवारा नोटीस काडटले आणि आमी 10 तारखेची डेडलायन दिली तेच्या भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय कित्याक ते स्ट्रक्चर काडटलो जाल्यार तेका पयलीं इन्स्पेक्शन करचें पडटा सेक्शन 82 च्या अंडर नोटीस दिवचे पडटा नोटीस दितकीर मागीर तुका सोकोस नोटीस काडची पडटा असो प्रोसेस असो फूल प्रोसेस आसा सो तो प्रोसेस जातकीरूच आमी ते आमकां एंट्री मेळटली करपाक तेच आदेशाचेर सरपंचान एक एश्युरन्स दिला की 15 तारखेक थंयसर तो झाडार रावपाक आमकां जो फंड आहा 80,000 तो दिवपाक तो रेडी आसा तेच्या पयलीं हे जावपाक जाय म्हणून सरपंच अशें एश्युरन्स दिल्ले आसा आतां सरपंचाचे सरकार आयकतलो काय ना ते दुसरी बाजू आहा आमी सरकाराक आनी BJP सरकाराक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ले की आमचे तळय आमकां जाय कित्याक 4 तारीख परत एक रिसर्वे जावपाचो आहा आनी तळ्याची जागाची डिमार्केशन आनी ऑनलायन फिजिकल आनी ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जावपाचें आहा सो तेच्या पयलीं हे जावपाक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिला सरकाराक आमी तेंचे BJPचे ऑफिसूय थंय येता आनी ते तेजेर मेजरमेंट घेतलेले आनी ते तेंच्यांनी कॅचमेंट एरियेन दाखयल्ले आसा मग तेका आमी ठामपणे सरकाराक चेतावणी दिता की तेजेरूय आमची नजर आसा जर तुम्ही आमचे कडेन फकाणां करता तर तेजेर आमी पंचायतीक धारेर धरून सगळे तेचे परमिशन्स हे तेवूय तेजेर आमगे तेंचो अभ्यास चालू आसा फाल्यां रुडॉल्फ फर्नांडीस जो आमचो आहा MLA आहा तेका लोक थोडे लोक बाबा म्हणटा आनी तेका आमी मोगान रुद्रप्पा म्हणटा तेजो फाल्यां बर्थडे आहा म्हणून तेका आमी इन्वायट केल्ले पण लज नासलेले MLA वारंवार आतां 4 वर्सां जाली एकूय दीस ग्रामसभेक येना कित्याक भिता तें खबर ना आता 2 किलोमीटर सोडून तो इंदिरानगरान आत्ता येवपाचो आसा आनी सरपंच बेगीन गेलो अशें आमकां
ताका हें करपाक. सो कोणे तरी इनॉग्रेशन करता खंय ते कितें इनॉग्रेशन करता, कोणाच्या पयशांनी करता, खंयचो रोड करता ते आमकां कांय खबर ना. आणि जी लिस्ट एक आउट जाला, सर्क्युलेट जाला 12 कामां, तितूंतली चडशीं कामां सांताक्रूज आनी मेर्शे आहा. जेन्ना वोट मागोंक येता, जेन्ना कितें करून चिमणानूच दिसता तो, स्पेशली इंदिरानगरान दिसता, शिरेन दिसता, हे सायडीक रिबांदर दिसता. मागीर कामां करपाचें आसता, डेव्हलपमेंट करपाचें आसता, तेन्ना ताका चिमोलकार दिसना. आनी चिमोलकार ताका दिसना आनी चिमोलकाराक ग्रांटेड देता. म्हणून आयज चिमोलकारान एक मतान एक ठराव घेतला की चिमोलकार विजय फर्नांडिसाक बॉयकॉट करतले, तेजे डेव्हलपमेंट बॉयकॉट करतले. आनी चिमला पंचायतीक सांगला तुम्ही ऑफिशियल तेजे जे इनॉग्रेशन काम आहा ते बॉयकॉट करून. आयज ग्रामसभा एकदम बरी जाली. लोकांचे जे प्रपोजल आसले ते आमी आयकले आनी सगळे मान करून घेतले. जे मेन मुद्दो आसलो तो आमचो एक युनिटी मनाचो विशय बॅरिकेड घातला ती कामाचो विशय आसला. ताचेर आमी स्पेशल डेट मागिना सांगला कित्याक की आमी डिपार्टमेंटाक टुरिझम डिपार्टमेंट आसा ताका एक नोटीस करता की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. तेजेर जॉयंट आतां बुधवार नोटीस धाडटलो आनी केन्ना डेट केन्ना तुका जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी करपाचो प्रयत्न करतले सांगलेलें आसा. आणि विलेजर्सांचे हे आशिल्ले की त्या जाग्यार ट्री प्लांटेशन करूया. हय आमी तेवूय आतां कित्याक लागून बजेट भितर आसा, बजेटूय पास जालें आमचें. आनी आमी की अमके ट्री प्लांटेशनाक बजेट भितर आमी बजेट युटिलायज करतले. आमदाराक इन्फॉर्म केलें आनी आमदारान आमकां सांगलेलें आसा की तेजे आयज मामीचो बर्थडे आनी तेजो फाल्यां बर्थडे. जे 3 वर्साच्यान आयको सांगता आयज ताका म्हणजे 22 येयलो म्हणटा ना ते आतां कशें सांगू. आतां आमी ताका जे ग्रामसभेक आहा ताका आमी धाडटात लेटर ताका, ते प्रमाणे लेटर केलेलें आसा. पण आतांच लागून आतां फावंडेशन स्टोन आपल्याक येवपाचो आसा. कित्याक म्हाका आमकां रावलेलो आसा की तेणी प्रोग्राम केलेलो आसा की अमके जाग्यार जे फावंडेशन स्टोन घालपाचो आसा तो तेणी आतां चिंबेल आणि हे केला म्हणजे एकूच काम चिंबेल केला. आयच्या चिंबेल न्हू, हे जे आयज तिने उद्घाटन केलं हे चिंबलाचें दवरला. तशी चिंबला कामां केलेली आसा ना चिंबला कामां करूंक ना, काम केलेली आसा तरी. आनी आयच्या दिसाची जो तेणी शेड्यूल केलेलो आसा की अमके टायमार अमके जातले अमके टायमार करून आयच्या शेड्यूलार चिंबला एकूच आसा, मेर्शे आनी सांताक्रूज आसा. तेणी ओल्ड सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी कामां केली. आयज केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांतलो गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा व्हड आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक 150 समाज वावुरपी सयत गोरक्षकांनी तेंको दिलो. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फावंडेशना सयत आंदोलन करप्यांनी केल्या. मजगतीं ध्यान फावंडेशनान जामावलेच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप चुकीचो आसा. ही घडणूक जामावले वाठारांत न्हय जाल्यार केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली असो दावो थळाव्यांनी केला. ध्यान फावंडेशन लोकांची दिशाभूल करता असोय आरोप थळाव्यांनी केला. कांय दीस पयलीं सोशल मिडियाचेर गोरवांची शेड मोडून उडयला असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ह्या व्हिडिओत ध्यान फावंडेशनाच्या संबंधितांनी गोरवांचो गोठो देवळाच्या अध्यक्षान मनशा धाडून मोडला असो आरोप करून पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. हे फाटभुंयेर आयतारा देवसा वाठारांत व्हड आंदोलन जालें. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचे खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फावंडेशना सयत आंदोलनकर्त्यांनी केला. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय ताका लागून पुलीस फोर्स तैनात आशिल्ली जाल्यार ह्या आंदोलनाक थळावे गैरहजर आशिल्ले दिश्टी पडले. ह्या घडणुकेक दुसरी बाजू येवपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी मांडलां. तुम्ही पहिला आसताल सगळ्यांनी आणि आता एक दीस चौथो दीस हो आम्ही कंटिन्यू हांगा सेवा दिता. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी सेवा ही एक अशीच गोष्ट आहा की खंयचेय रातचे जाल्यार हांकां फोन केला रातची गाडी पावता हेंची आनी आमी ते रेस्क्यू करून हांगा हाडून तांकां तेंचे मुखाल्ले ते सगळे करता. पण हे इतले करप म्हणल्यार मातशें खंय तरी आमकांय खंय तरी दुखाव लागेल. आता तांकां ड्रायव्हरांक विचारपा गेल्यार काल राती एक 2 रेस्क्यू आसले आमकां. तो ड्रायव्हर आपूण येना म्हणपा लागलो, आपल्या वाटेर करीत मार जा तूं जबाबदार काय म्हणपा लागलो. सो हेजेर कितें आमकां एक्शन जावपाकूच जाय. हे रॉंग भरपूर कोणी आसूं दा कोणान नांव घेना हितून, पण कोणी केला पळय हे तेजेर कितें ना कितें तरी जावपाकूच जाय. 21 और 22 की रात को 12:55 पे ये हमारी गौशाला जो है यहाँ पर 8 शेड बने हुए थे. 150 लोग मास्क एकदम एंटर किए. 2 अर्थ मूवर्स थे, उसमें 3 लेडीज भी थी. इन लोगों ने क्या किया, हमारा सुपरवाइजर और जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर था उसको होस्टेज हेल्प किया, उनका फोन डैमेज किया. उसके बाद पूरा डिमोलिश कर दिया. ऑल द 8 शेड्स आर डिमोलिश और कैटल को सबको छोड़ दिया. 300 कैटल थे यहाँ पर. सारे बाहर निकल के डर के मारे भाग गए. कुछ का पैर टूट गया, कुछ हो गया, ऐसा ये हुआ है. फिर मॉर्निंग में हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन दिया और FIR हुई है नेक्स्ट डे. ध्यान फावंडेशनान केल्लो आरोप चुकीचो आसा असो दावो जांबावले देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुपळेन केला. ही घडणूक जांबावले वाठारांत न्हय जाल्यार केप्यां म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली आसा. गोरवांचो गोठो मोडपाच्या प्रकरणा विशीं देवस्थानाचो कसलोच संबंद ना अशें अध्यक्षान स्पश्ट केले. आरोप करच्या पयलीं पुरावे दाखयात.
वावडीचेर कोणी विश्वास दवरचो ना अशें आव्हान देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळेन केला. ताणी पळय तो एक व्हिडिओ घाला 2 दिन में खाली करो. तो आमी कोणाल्या भाटाक कोणेंय कितें मानलें भाटकार म्हणजे भाटकार हांव भाटकार म्हणटा आमकां कित्याक देव काय वचपाक शकना. देवालो रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आमी गेले म्हणटा थंय तरी आमी तापतलेच न्ही. कोण मोगान विचारतलो अरे बाबा कित्याक घाली काय म्हणून ना सिंपल. सो तो ताणी घाला. ताजे नंतर आमकां कळ्ळें कितें की थंय 7 काय 8 शेडी आसा आमी सगळी पळोवना. ते म्हणटा 8 शेडी मोडल्यो. कितें हांवें आयकलां सगळे कडेन कंप्लेनी की आसा की 2 वरां भितर 8 शेडी मोडल्यो म्हणून. सो तुमी सांगा 300 गोरवां आशिल्लीं. 300 गोरवां भायर काडून 2 वरांक 8 शेडी मोडप फक्त देंवचाराक पॉसिबल आसा. देवा सुद्दां पॉसिबल अशें म्हाका दिसना. कितें आनी हें काम मुजेका हांव देवस्थाना वतीन उलयतां. हें काम त्याच लोकांनी केलां. हें दुसऱ्याक शक्य आशिल्लें काम न्ही. ते आतां थंय इतली तेंप आतां 1.5-2 म्हयने जाले तांगेलें चलतली. आमकां कळना कशें गांवच्या लोकांक ते भितर सोडनाशिल्ले. ताणें गेटीर मनीस दवरिल्ले गेट केल्ली कितें आनी लोकां भितर सोडनाशिल्ले. बरें आमी 300 एकर जमीन आमची देवाची त्या सायडीक. आमी देवूळ सांबाळटले काय ते सांबाळटले आमी पावले ना ती आमची चूक जाली. ताणी अचानक फाटल्यांतल्यान तें बांदून येवन ते उबी केलें. कळ्ळें तुका. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की जागो ताणें पळय थंय बांदला ताका कसलीच परमिशन ना. देवस्थानाचें परमिशन ना, म्युनिसिपालिटीचें ना, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें ना, हेल्थाची ना, कसलीच NOC ना. ताणी ती इल्लीगल उबी केल्ली. ध्यान फाउंडेशनान जांबावली देवळा आड केल्ल्या आरोपाचेर थळाव्या लोकांनी खर प्रतिक्रिया दिला. देवळाची बदनामी करपाचो यत्न सुरू आसा. ही घडणूक श्री दामोदर देवळाच्या लागसार न्हय तर देवसा गांवकर वाड्याच्या वाठारात जाला. गोरवांचो गोठो बांदिल्लो जागो देवस्थानाचो आसलो तरी ती देवळाच्या आवारात ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देवळाची बदनामी आमी सोसून घेवचें ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. 22 तारखेक काय रातचे काय सकाळी किन्नरी कोणी तरी आयली म्हणजे ती स्पेशली ती देवस्थानाक ब्लेम करतात. दामोदर देवस्थानाक की मंजुनाथ दुकळो आयलो आनी अनेक कोणा ते ब्लेम करतात. प्रवास नायक तांचो की ते आयले आनी तांकां कितें 150 किलो गुण धाडले आनी मशिनां घाली आनी ते थंयचे डॅमोलिश केलें. म्हजो पयलीं एक हें आसा की ताणें हें पयलीं प्रूफ करपाक दिवपाचें नांव घेवचें पयलीं की तुमचे कडेन कितें एविडन्स आसा. तुमी आतां जेन्ना पळय डायरेक्ट देवस्थानां नांव घेतात स्पेशली मंजुनाथ दुकळेलें किंवा प्रवास नायकालें हे पयलीं ताणें क्लियर करपाक की तुमी दुसऱ्याचें नांव कशें घेवपाक शकतात. सेकंडरी जालें. आतां तुमी म्हणटात देवस्थानाची आमचे कडेन NOC आसा. आतां जर तुमची NOC दिल्ली खंयची जांबावले हांगची खंयची पाडादी गेवली. आतां पाडदे गेले NOC फक्त तुमी 400 स्क्वेअर मिटर प्लॉट म्हणजे कंटेंट लेटर दिले फक्त. NOC म्हणजे ताजेर तुमकां कन्स्ट्रक्शन करपाचें हें नाशिल्लें लिगली काय ना. ते तुमकां देवस्थान कितें दिलें तुमकां तो फुडलो प्रोसेस चालू करून तांकां दिलें अकरा वर्स पयलीं. आतां जेन्ना ती काय म्हणूं ना तुम्ही फक्त नाव म्हणजे प्रेस किती करतात दामोले गोशाळा मोडली. दामोलेची गोशाळा मोडली म्हणून तुम्ही लोकांक सेंटिमेंटल गायची न हें करून तुम्ही लोकांक गोंयची लोकांक हें करतात म्हणजे लागीं काडपाक सोदतात ओपोज करपा लागून. म्हणजे आमी म्हाका सांग जेन्ना आमकां जितले गायचे प्रेम आसा देवस्थानाक जेन्ना प्रेम आसा म्हणून तांणी तांकां जागो दिलो न्ही करपाक थंय. आतां तांकां जर गायची मोगूच नाशिल्लो जाल्यार ते तांकां NOC म्हणजे कंटेंट लेटर दिता आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. आयतारा बांदोडा वाठारांतल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 39A सयत फर्मागुडी येवपी IIT प्रकल्पाक ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केलो. ह्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून पुराय वाठार नष्ट जातलो देखून हो प्रकल्प आमकां नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत थळाव्यांनी मांडलो. थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक विरोध असल्यार पंचायतीचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा अशें पंचायतीच्या वांगड्यांनी सांगलें. आणि आजोबाची सुरेखांनी चांगले जाऊ शकता कायदेशीर पुढे जाऊ शकता आणि मला कायद्याची काय खरी काय खबर ना तो हांव कितें सांगू शकता की अशेंच प्रकारान चिमला जाले ना काय चिमला जाले आसतली तो त्यांचे फुडें सरकाराक चालले का त्यांचे फुडें सरकाराक चालले का चिमलाचो प्रोजेक्ट मागे फाटी घेवचो पडलो तांकां त्यांचे जावच्या पहिलीपासून आमचे जाणटेले थंय ते देवचाराक मानतात आणि आमचे स्पिरिच्युअल स्टॉल
जे आमचे स्पिरिच्युअल स्थळ थंय आसा हे स्थळा कडेन वचपाक आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. परत हांव सुरेरांचे तुमकां कन्सर्न व्यक्त करून दाखयला. ताजेर हांवें म्हज्या रिप्रेझेंटेशनान जे गांवडीन दादन समाज जे रिप्रेझेंटेशन करता तातूंत हांवें हो प्रश्न मुद्दामून उल्लेख केल्लो आसा. मुद्दामून हांवें घातिल्लो आसा. कारण खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना खंयचे गांवची रिच्युअल्स जावं जे देव दवसपणां ती उद्ध्वस्त करपाची खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना. पळय हा विरोध आशिल्लो तो कटमगाळीच्या संबंधान आशिल्लो पूण म्हाजें एक मत आसा की फक्त आमी तो कटमगाळीचो जागो तितलो पळोवपाचो जायना पूण पाठार पळोवपाक जाय. कारण थंय सगळें जे उदक जिरता तेंच आमकां गांवांत येता. सो आमच्या जाणटेल्यांनी कटमगाळ ही केली ती फक्त कटमगाळीचो फक्त तणाव करपा खातीर न्ही. पूण दोंगरारूच आग्नेय जावची न्ही. भंय आशिल्लो एक लोकांक दोंगरार वचपाकूच. थंय सुद्दां भितर सुद्दां केन्नाय प्रसाद जर दिलो जाल्यार तो भायर हाडून खाताले. आमच्या ल्हानपणांत आमी चप्पल आड्याच्या भायर काडून भितर वताले. कळ्ळें. हें आतां पळय जें कमर्शियलायझेशन जालां पळय तशेंच पयलीं नाशिल्लें. सो एक तो भंय आशिल्लो पळय तो भंय आसप खूब गरजेचो आशिल्लो कारण तो पाठार वाचोवपा खातीर जो सातत्यान म्हाजे तुमी व्हिडियोज केल्या खुबशे जर्नलाचेरूय बी उलयला की IIT आमकां आमच्या बांदोड्यान नाका आनी समिस्तर सभेक जे लोक येयले तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शयला. आमी सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आनी DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. सो दुसरो तो मुद्दो आशिल्लो तो GECच्या कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना. लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगला तेंचे बॉयज हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल तुका जी ITIच्या सकयल नवी जी बिल्डिंग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना. जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आणि तोच ठराव आमी ग्रामसभेक बरोवन घेतला. जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीज कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळी असे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केलें जाल्यार खंयच्याच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही. एक सरकाराक सांगपाचो उद्देश इतलो कित्याक जर तुम्ही तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान आडयचें न्ही. बांदोडीचे एक्झॅक्टली माथ्यार आसा. फाल्यां सकाळी हे सगळे वेस्ट दोंगरार जिरून हे सगळे आमी बांयचे थ्रू जावं घराचे थ्रू आमी खावपाचे. हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय. हाचेर सरकारान अभ्यास करपाक जाय आनी ताचे नंतर एक्वायर करपाक जाय. आयतारा सकाळी बेताळबाटी सनसेट दर्यावेळेर एक ल्हानशी नुस्तेमारी बोट उमथली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बोटीत 11 जाण आशिल्ले. ही घडणूक घडटाच दृश्टी लायफगार्डान धाव घेवन 11 जाणांक सुखरूप वाटायले. तातूंतले एकल्याक स्वास घेवपाक अडचण जाल्ल्यान ताका जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला. मोटर पंप फेल जाल्ल्यान ही बोट बुडली अशें कळटा. ही घडणूक आयतारा सकाळी 11:30 वरांच्या सुमाराक घडली. दिसाल कमरा फिशरमॅन बुडोर म्हणून फिशरमॅन बुडोर म्हणल्यार मागीर आनी एकटे फिशरमॅनान म्हाका फोन मारलो ते म्हणी बा पळय बेगीन तेंगे पांच बुडोर म्हणून मागीर हांव थिंग वयतकच मनशां म्हणटा काडले वयर मनशां सारवार केले सगळे मनशां सारवार करती आतां तिचो माजट सांग नानू रिसोर्टाक पावले बेतालबाती पावल्या उदकाचे हांवत काडपा मेळना न्हू ड्राफ्ट चड ड्राफ्ट जाल्यार काडपा मेळना ताका लागून ते हिंग पावले आनी आतां तेंचे दवर ट्राय कोताय काडपा. कितले मनीस आशिल्ले 10 वर 11 आमचे जाल्यार दिसता मनीस सेफ जाले एकले हॉस्पिटलान व्हेला बेगल्याक हॉस्पिटल गया दरिया में मटर बंद हो गया और बाद में आषाढ़ी आया तो पलटी कर दिया. बाद में तुम गिर गया. कितना लोग था? 11. किसको चोट भी लगाए? एक आदमी को चोट लगाए. तुम अच्छे तरह से सब लोग 10 लोग. आज सकाळी माजोड्डा ते सनसेट बीच हारी मदीं एक बोट जी नुस्त्याक गेल्ली ती बोट पडतली आनी तातूंत जे नुस्तें आशिल्लें ते पडटले तातूंतले 11 जाण मनीस आशिल्ले ते बुडले. त्याच बरोबर जाळे जे आशिल्ले नुस्त्याचे तेय दर्याक व्हांवून गेले आनीक ताचे नंतर लायफ गार्डान जे आशिल्ले दृश्टीचे लायफ गार्ड तांणी 2 जेस्कीन वचून हे 11 जाणांक रेस्क्यू केले. सद्याक म्हायती मेळटे प्रमाणे 11तले सगळे बरे आसात. तांकां 108 हांगा ट्रिटमेंट केलो आनी ताचे नंतर तांकां एकटो जाणें सफोकेशनाची
ताका सफोकेशन जाता, श्वास घेवपाक ब्रिथिंगाक त्रास जाता, ताका लागून ताका सद्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लो आसा. सगळे जे बाकीचे क्रू आशिल्ले तितले जाणांक सेफली रेस्क्यू केल्ले आसा. एकल्याक जो त्रास जातालो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लो आसा. ही बोट पडपाचे फाटल्यान ओवरटर्न जावपाचें कारण म्हणजे ताचो जो मोटर आशिल्लो सिंगल मोटराची बोट, तो मोटर फेल जालो चडयेक पावपाक आनी ताका लागून ही बोट पडली. सद्या ही बोट बेतलबाटी बिचा कडेन पाविल्ली आसा. आनीक हांगा कोस्टल पुलीस त्याच बरोबर कोलवा पुलीस आनी बाकीचे स्टाफ आनी लोकल्स मेळून ही बोट भायर काडपाचे ट्राय करतात. बोट भायर काडपाक ऑलमोस्ट बोट तांकां लागिल्ली आसा. ती माजोड्डेच्यान व्हांवन कुसडीचेर सद्याक बेतलबाटी पाविल्ली आसा. पुलिसान सांगले त्या प्रमाणे सगळे सेफ आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव उलयतां. साखळेतल्या रवींद्र भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात कार्यावळीचो 136वा भाग मुख्यमंत्री दत्तोर प्रमोद सावंत हांणी नागरिकां वांगडा आयकलो. प्रधानमंत्र्यान कारगिलाच्या धाडशी सैनिकांक श्रद्धांजली दिली आणि भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातली प्रगती, लोकांचो सहभाग, नवनिर्माण आणि विकसित भारत 2047 हे संकल्पनेचेर भर दिलो. या वेळार मुख्यमंत्री सावंत हांणी या कार्यावळींतल्यान राष्ट्र निर्मितीचो सकारात्मक संदेश मेळ्ळा अशें सांगलें. सकाळच्या खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडले पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळी 11 आणि 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात.